मंगळारा कुट्टाळेची आमदार एलिना साल्दानान कुट्टाळे भलायकी केंद्रात पहिल्या आयुष डिस्पेन्सरीचें उक्तावण केलें. केंद्र आयुष मंत्रालयाच्या फंडा अंतर्गत हो प्रकल्प पुराय जाल्लो आसा. RDX गोवा खातीर कुरपडेच्यान प्रसाद नायक. I think this is like a dream come true in the health sector because this Ayush dispensary is going to help a lot of people in the constituency to cope with their health problems because Ayush is an alternative medicine by way of yoga, that is exercises, by way of Ayurvedic medication, and this Ayurvedic medication will be provided free of cost, and I am very grateful for this infrastructure to the young contributors who have constructed this beautiful infrastructure by putting their heart and soul in it. I am also very thankful to the Deputy Director Ayush, Dr. Bhatt, who is so excited at the thought that today he has inaugurated the first Ayush dispensary in Goa, and the people of Kortali are lucky to have this dispensary in their constituency for their needs. प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा. मेन आमचे सगळे प्रोग्राम आमी कम्युनिटीक पावयतात आनी पेशंट आमचे दर दिसाक 100 ते 110 ऑन एवरेज आमचे पेशंट आसा. हितून आमकां स्पेस लॅक आशिल्लो आनी आमचे कडेन डॉक्टर्स आसा, स्टाफूय आसा. तितून लोकांक बसपाक किंवा डॉक्टरांक सर्वीस बरी लोकांक सर्वीस दिवपाक डॉक्टरांक जागो नाशिल्लो. तशेंच लागून आयज आमी सेपरेट ही आयुर्वेदीक ओपीडी केल्ली आसा, जेणे लागून आमचे प्रायवेसी फॉर पब्लीक फॉर पेशंट आमचे डॉक्टर तांचे दिवंक शकतात. ही आज स्पेस मेळिल्ली आसा. तशें हांवें आज मॅडमीक हायलायट केल्लें आसा की आमचो फील्ड स्टाफ जो आसा बसपाक सारको जागो ना. ती आमचे फुडें आमची एक जागो आसा प्लेस ती डेमोलिश करून ग्राउंड+1 वेर त्या जाग्यार आमी ह्युमनायझेशन सर्वीस दिवपाक, होमिओपॅथी हो डिपार्टमेंट तसोय आमकां सेपरेट सर्वीस दिवपाक आनीक फिल्डाक ह्युमनायझेशन इज वन एक इम्पॉर्टंट हें आसा. भुरग्यांक जे आमी दिवपाक सर्वीस आमी बरे भुरग्यांक ह्युमनायझेशन दितात ती बरे तरेन दिवची, प्रोफेशनल दिवची. हो एक म्हजो विचार आसा. मॅडमीक सांगिल्लें आसा आमचे ऑनरेबल MLA ऑफ कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी की आनी तेणी एश्योर केला की हो आमचो जो आसा प्लेस आसा डेमोलिश करून ग्राउंड प्लस टॉप फ्लोर वील बी गिवन बिल्ड विदीन सुनर टायम सो दॅट आमी आमच्या कोर्तालीचे आनी सरावंडींग विलेजीस जे आसात तांकां आमी लोकांक बरी सर्वीस दिवपाक हो आमचो म्हजो प्रयत्न आसतलो. डायरेक्टर आयुष, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसीस पणजी. आयुष मिशन म्हणून आसतात मिनिस्ट्री ऑफ द आयुष. मिनिस्ट्री ऑफ द आयुशाकडे आमकां फंड्स येतात. तातूंत सेंट्रल गव्हर्मेंटचो 60%, 40 गव्हर्मेंट ताच्या नंतर आमकां डेव्हलपमेंट करपाचें आसता. त्या प्रमाणे डेव्हलपमेंटाक आमी अश्यो आयुर्वेदीक होमिओपॅथीक डिस्पेन्सरीज करतात. आयुष्मान भारतांत आयुष वेलनेस सेंटर्स करतात. तातूंत आयुर्वेदा, योगा, नॅचरोपॅथी प्लस आयुर्वेदीक आनी होमिओपॅथीक ट्रिटमेंट दिवपाची फॅसिलिटीज करतात. आनी त्या फॅसिलिटी पंचकर्मा थेरपी जशे क्रॉनीक डिसिजीस आसा, एलर्जी म्हणजे रुमेटॉयड आर्थरायटीस, अस्थमा, तांकां एलोपॅथीक मेडिसीन आसता पूण बरो रिजल्ट मेळटा. तांकां खूब क्रॉनीक अशी डिसिजाक ते अशें आमी आयुर्वेदीक सगळ्याक प्रमोट केल्लें आसा. होमिओपॅथीक प्रमोट केलें तशें आमी डिस्पेन्सरी आमच्या फंड्सा कडून लोकां खातीर, गरीब जनता खातीर रूट लेवलचेर ग्रास रूट पावपा खातीर अशें आमी फॅसिलिटीज सगळे PSC करूं शकता. प्रत्येक गव्हर्मेंट सगळ्यांक प्रोवायड करूं शकना म्हणून ह्या फंडांतल्यान आमी ह्या लेवलच्यो अश्यो डिस्पेन्सरी उडोवन थंय आयुष डॉक्टर म्हणजे आयुर्वेदीक होमिओपॅथीक डॉक्टर प्रोवायड करप, योगा थेरापी प्रोवायड करप, पंचकर्मा थेरापी प्रोवायड करप, तांकां बरी फॅसिलिटी दिवपाक आमी सोदता. त्या प्रमाणे आमी अशें ओपनिंग केल्लें आसा.